नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. इतली सगळे बर्निंग इश्यूज चल्ल्यात जाल्यार प्रमुख विरोधी पक्ष कितें करता आनी तेंच उलोवपा खातीर आज आमचे बरोबर स्टुडिओ आसात गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत. सर वेलकम. म्हाका सगळे विशयांचेर या, पण सुरवात ऑब्वियसली कोळशावेल्यान करता, कारण ताजेर जर सुरवात केली ना जाल्यार लोक म्हाका प्रश्न विचारतले. तुमचेर खूब आरोप जातात. म्हाका दिसता चर्चिलान पयर सामके अशे डॉक्युमेंट काडून दाखयले. चर्चिल बाबाक कशे डॉक्युमेंट बी काडून पळयतना अजाप दिसता. तो रेरली दाखयता तशें, पूण पयर ताणें दाखयले. आनी बेजिकली भारतीय जनता पक्ष धरून चर्चिल बाब मेरेन एक कन्सिस्टंट आरोप जाता की कोळसो गोंयाक तुमी हाडलो, इतली सगळी जावपाक तुमी जबाबदार. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? हांव जो उलयतां तो डॉक्युमेंटरी एविडन्साचेर उलयतां. पयली गजाल म्हणजे काँग्रेस सरकारान हांव मुख्यमंत्री आसतना तो कोळसो जायत किंवा रिवर नॅशनलायझेशन जायत, दोगांकी आमी पूर्णपणे विरोध केलो. कोळशाच्या बाबतींत सगळ्या लोकांक याद आसतली की जयराम रमेश जेन्ना गोंयांत आयिल्लो ताका घेवन हांव स्पेशली सड्यार गेल्लो, कोर्टांत गेल्लो, तें सगळें ताका दाखयलें. आनी ताणें म्हाका सांगलें, थंयच्यानच ताणें वासनाक फोन लायलो आनी ताणें वासनाक सांगलें जें कितें चल्लां तें हांगा बरोबर ना, तेन्ना आपूण तुका इमिजिएटली लॅटर बरयता, तूं एक्शन. हांवें इमिजिएटली ताका प्रेजेंटेशन दिलें. त्याच दिसा सांजची मिटींग जाल्ली आग्नेल आश्रमांत. तें प्रेजेंटेशन दिलें ताका आनी ताका लॅटर बरयलें. तें लॅटर म्हजे कडेन आसा आनी म्हाकाय आनंद जाता की ताणें त्या वेळाचेर हें म्हजें लॅटर डेटेड 9th November 2009. हे लेटर कितें म्हणटा, आतां लास्ट म्हटलां की यू शूड स्टॉप दीस, सामकें क्लियरली एवरी. I am therefore to earnestly request you good self to intervene at the earliest in the matter at a personal level and stop the proposed destruction of Goa's tourism resources. हो म्हजो लेटराचो मुद्दो. वासनान रोखडेंच हाका जयराम रमेशान रोखडेंच वासनाक पत्र बरयलें. I am enclosing a letter that I had just received from Chief Minister of Goa along with the presentation. बेश्टेच लेटर बरोवन न्ही, आमी ताका प्रेजेंटेशन दिल्लें that he has made on the adverse impact on ecology by the proposed plans of Marmugao Port Trust. So letter is very clear. I share many of the concerns that he has raised having been to Marmugao recently. म्हणजे आपण म्हजे बरोबर गेल्लो पळय ते ताणें पळयलां दोळ्यांनी. I request you to please have the CM's letter examined. We could perhaps have a joint discussion with him soon. म्हणजे हे इतले स्टँड आमचो सरकाराचो क्लियर आशिल्लो. ताजे फाटल्यान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 142वी मिटींग जाता. तांची 142वी मिटींग केन्ना जाता? 28 फेब्रुवारी 2019. 28 फेब्रुवारी 2019 मिटींग जाता आनी डिसिजन कितें जाता? डिसिजन जाता की दोन्ही कंपनीक तांणी अप्रुवल दिवपाचें त्या मिटींगेक डिसिजन जाता. एक जाता agenda item number 12 has given approval and consent to Messrs South West Port Limited for increasing the volume of handling of coal and coke to 5.5 million tons. आणि दुसरे same meeting एक item number 13 has given approval and consent to Messrs Adani Marmugao Goa Port Terminal Private Limited for increasing the volume of handling coal coke to 5.2 million tons. ही दोन्ही लेटरां अप्रुवलां गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 28 फेब्रुवारी 2019 म्हणजे लेटेस्ट. वी आर इन 2020. ताज्या जागी मुखार वचून पळयतकीर अशें दिसलें की मिनिट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ मार्मुगांव हेल्ड ऑन 21 एप्रील 2020 म्हणजे लॉकडावनाच्या पिरियडाक एट अजेंडा आयटम नंबर 11.3 क्लियरली मेन्शन्स that due to initiative of Honorable Minister for Shipping, the CTOs for berth number 6 and 7 were reinstated for 5.5 million tons and 5.2 million tons respectively. He दोन्ही लेटरां, ही दोन्ही मिनिट्स minutes of the meeting of 142nd meeting of Goa State Pollution Control Board. ही ताजी मिनिट्स, ही पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मिनिट्स. ताजे फाटल्यान हे दोन्ही ते एक SWPLचे अप्रुवल आणि एक अडानीचे अप्रुवल, दोन्ही अप्रुवलां हांगा आसा. ही रेझोल्युशन आहे पळय, एक ताजें साऊथ वेस्ट पोर्ट आणि एक अडानीचे, ही दोन्ही अप्रुवलां. आणि ताज्या जागी मुखार जर वचून पळयत जाल्यार हे MPDचे अप्रुवल, MPDचे पळय
MPTचे रेझोल्युशन हे MPTचे रेझोल्युशन विच सेज दॅट मिनिस्टर ऑफ थँक्स म्हणजे तो आभार मानता मिनिस्टर ऑफ शिपिंगाचे फॉर हॅव्हिंग अप्रूव्ड आवर प्रपोजल बाय स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. आता एक सर प्रश्न हांव मुद्दम कित्याक विचारता कारण तुम्ही आता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची डॉक्युमेंट दाखयले, तुम्ही आता MPTचे बोर्डाची मिनिट्स दाखयली. ह्या इतिहासा भितर मागीर या पयलीं जे तुमचेर जो आरोप जाला ते तुमच्या काळांतली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची परमिशन दाखोवन आनी तातूंत भितर जो सामको बावू जाला तो हें की वोटिंगाच्या 24 वरां पयलीं वोटिंगाच्या इलेक्शनाच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन दिता. हें सस्पिशियस दिसना तुमकां? एक गजाल खबर आसपाक जाय पयलीं कोणी आरोप करता तांकां कन्सेंट अंडर एअर एक्ट, कन्सेंट टू ऑपरेट एअर एक्ट, वॉटर एक्ट आणि रिन्युअल ऑफ कन्सेंट्स इज द प्रेरोगेटिव्ह ऑफ द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. ह्यो फायली केन्नाच गव्हर्मेंटा कडेन येना. गव्हर्मेंट हॅज नो कंट्रोल ओवर धीस आणि इट डजंट गो इवन टू द मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट. It is the autonomous body, pollution control board is the autonomous body which reports to the central pollution control board. तांचे consent समज फाल्यां कोणी ल्हान फॅक्टरी सुद्दां घालतलो जाल्यार you have to get consent from pollution control board. You don't require to go to the government. Consent मेळ्ळ्या शिवाय तुज्यान स्टार्ट करपाक जायना. आनी कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यार you are allowed to go to appeal in NGT or High Court. ताका आनी पर्याय ना. पण तुमकां सर व्हेरी फ्रँकली तुम्ही त्या टायमार चीफ मिनिस्टर आशिल्ले, तुमकां सस्पिशियस दिसना की कोड ऑफ कंडक्ट चालू असताना वोटिंगाच्या 24 वरां पयलीं जर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कन्सेंट जर रिन्यू करता, डोंट यू थिंक इट इज सस्पिशियस? कोड ऑफ कंडक्ट चालू असताना पयलीं म्हणजे गव्हर्मेंट डज नॉट फंक्शन. हे सगळे जाण मानता. ज्या दिसा कोड डिक्लेअर जाता त्या दिसा आमी आमच्यो म्हणजे गाडयो सुद्दां आमी सरेंडर करता. वी डोंट इवन गो टू द सेक्रेटरी टू बी फ्रँक. अनलेस इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचरा खातीर कितें जर फायल असली जाल्यार ती फायल आमकां येता. अदरवायज ऑल फायल्स आर एट स्टँड स्टील. So naturally neither the chief minister or the cabinet functions. आता चर्चिल पयर उलयता आसतना म्हणपालो की कॅबिनेट घेना आसतना घाला ह्यो गजाली जाली कॅबिनेट येना हें ताका खबर ना. म्हणजे म्हाका दिसता ताकाय त्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची इतली खबर ना म्हणून तो तें हें दाखोवपाक लागलो. आता अंडर खंयचे सर्कमस्टन्सिसात पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान परमिशन दिलां तें काय हांवूय नकळो. कारण दॅट यू हॅव टू चॅक अप बिकॉज कदाचित कितें आसपाक शकता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची मिटींग जावपाक जाय. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कॅनॉट गिव इन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हॅज अ मिटींग सो दॅट they have to get the minutes of the meeting and see who are the members present, who have approved it. So that is the only option. Because powers are only with the pollution control board, nobody else. पण तुमकां सस्पिशियस दिसता काय सस्पिशियस दिसना? म्हाका सिच्युएशन खंयच्या परिस्थितीक ताणें घेतलें वेदर देर वर बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ मॅटर्स गोईंग ऑन इन द हाय कोर्ट एट दॅट टायम ऑल्सो अगेन्स्ट द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. खूब कंपनी गेल्ल्यो आनी कितें वेदर देर वेर एनी डायरेक्शन्स कितें खंयचे सिच्युएशनाक तांकां त्या दिसांनी घेवपा पडलें दीस यू विल हॅव टू असर्टेन. दीस गव्हर्मेंट कॅन असर्टेन इवन टुडे. तुम्ही म्हणटात ताजो आणि तुमच्या सरकाराचो कांयच संबंध ना. जेन्ना चीफ मिनिस्टरान म्हणलें की आपल्या कडेन डॉक्युमेंट आसा हांवें नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हांवें विनंती केली चीफ मिनिस्टराक हांवें चॅलेंज दिलें की म्हजी सिग्नेचर आशिल्ली एकूय पेपर किंवा डॉक्युमेंट जर आसा तो चीफ मिनिस्टरान प्रोड्यूस करचो. ताणें म्हणलें की आपूण असेंब्ली प्रोड्यूस करता. पयर सडनली एक चर्चील कितें तरी पळोवपाक लागलो म्हणून हांवूय पळोवपाक लागलो की म्हजी सिग्नेचर खंय आसा. एक सर मुद्दम विचारचें दिसता की दोन मुद्दे आहेत. एक ह्या प्रोजेक्टांचो, दुसरो रिवर नॅशनलायजेशनाचो. जेन्ना जालें नॅशनलायजेशन तेन्नाय हो बोवाळ जाल्लो की हें कोळशा खातीर म्हूण आज ते इल्लें चड अग्रेसिवली जाणवता. रिवर नॅशनलायजेशनाचेर म्हाका पयर आमची गोवा हेड प्रोग्रामाक आलेश बाब आशिल्लो वॉज एनवायरमेंट मिनिस्टर इन युअर कॅबिनेट. तांणी तो डॉक्युमेंट दाखयलो सेईंग दॅट यू हॅड ओपोज नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स. तुम्ही म्हणटात कोळशाच्या बाबतीतूय तुम्ही सिमिलर भूमिका घेतिल्ली. जस्ट फॉर अंडरस्टँडींग जनतेक कळपा खातीर एक मुख्यमंत्री म्हणून ह्यो गजाली गोंयांत येवच्यो न्ही किंवा हांकां विरोध करचो हें तुमकां कित्याक दिसलें? पळय कोळशाच्या बाबतींत हांव पर्सनली MPTक गेल्लो. हांव तुका सांगता तशें जेन्ना फर्स्ट टायम म्हाका तेन्नाचो आमदार मिलिंद नायक म्हज्या फाटल्यान लागिल्लो यो तोय आशिल्लो तेन्ना. आमी थंय वचून ताणें म्हाका दाखयलें थंय परिस्थिती कितें आसा. थोडे कडेन सड्यार बिड्यार ते अशें जेवणाच्या टेबलाचेर सुद्दां हात असो केलो जाल्यार काळें जातालें. जयराम रमेशानय थंय वचून पळयलें आनी म्हणून ताणें लेटराक ताणें स्ट्रॉंग बरयलां. पळय ताणें लेटर जें वाचनाक बरयलां दे सेड आफ्टर माय विजीट टू मार्मुगांव
तेन्नाच हांवें ठरयलें की बाबा हांगा गोंय हो हांगा जर अशी परिस्थिती जाता जाल्यार मुखार कितें जातलें. आनी आतां ते प्रोजेक्शन दाखयतात की 2030 51 मिलियन टन्स आमी हाडटले किंवा हांगा कोळसो येतलो जाल्यार ते कितें जातलें तें पळयात. आनी म्हणून तो प्रॉब्लेम जालो तें आतां बेजिकली बिकॉज ऑफ दॅट. एक सर म्हाका मुद्दम जाणून घेवपा जाय की तुम्ही म्हणटात की तुम्ही ह्या सगळ्या गजालींक विरोध केल्लो. प्रमोद सावंत म्हणटा की बाबा हें आपणें केलें ना. हें केलें कोणें? आतां तुम्ही विरोधी पक्ष फुडारी तर तुमीच सांगात की हें केलें कोणें? हांवें आतां तुका मिनिट्स दाखयलीं. हय. आतां एक दाखयलें तुका हांवें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची परची मिटींग आनी पोर्टाची मिटींग. पोर्टाचे मिटिंगेक कितें म्हणटा की सेंट्रलाच्या मिनिस्टर फॉर शिपींग थँक्यू म्हणटा तो ताका तुवें आमकां तें परमिशन घेवन दिलें म्हणून. मागीर तांकां GCZMAचें अप्रुवल तें सुद्दां तांकां 2013 मेळ्ळां त्या वेळाचेर. ही सगळीं अप्रुवलां केन्ना घेतल्या ती पळयल्यार कळटा. म्हाका अशें दिसता की इवन त्या वेळा वेले सरकाराचो रोल कितें आशिल्लो, केंद्र सरकाराचो कितें आशिल्लो, गोंयच्या सरकाराचो कितें आशिल्लो हें पळोवपाची गरज आसा. तेंचे काडून स्टेटमेंट करून काय उपयोग. आज सर आतां रिवर नॅशनलायजेशन म्हजो स्टँड क्लियर आशिल्लो सारको. म्हजे फाटल्यान जो मुख्यमंत्री जालो 2012 ताजोय स्टँड क्लियर आहा. ही हॅज एग्रीड वीथ अवर स्टँड आनी ताणें क्लियरली बरयलां की हांगा नोटींग सामकें क्लियर आहा की वी शूड नॉट गो फॉर नॅशनलायजेशन नो क्वेश्चन ऑफ सायनींग MOU म्हणून. 2015तले पळय आसा तें तुका अपोजीट दाखयता. 15त काय आम नाशिल्लो पळय आमचो म्हजो अप्रुवल आहा रिजेक्शन आहा ताजे फाटल्यान म्हजे फाटल्यान त्या मुख्यमंत्र्यांनी तेंच बरयलां आयले ताणें शब्द अशे वापरल्या नो सेंट्रल इंटरवेन्शन इज एक्सेप्टेड. DPR इज नॉट अवर बेबी आनी सेंट्रल एजन्सीज थ्रो द सेंट्रल एजन्सीज आउट ऑफ गोवा ज्युडिक्शन अशें बरयता वयलें. आनी ताजे फाटल्यान मागीर 2015 वी हॅव एग्रीड टू सायन. सो तुम्ही म्हणटात ऑन व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण दिस इज व्हेरी व्हेरी क्रुशल. तुम्ही म्हणटात की तुम्ही मुख्यमंत्री असताना इन रायटिंग यू हॅव ओपोज रिव्हर नॅशनलायजेशन. तुमची फाटल्यान मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जाले. तुम्ही म्हणटात मनोहर पर्रीकार इन रायटिंग हॅज ओपोज रिव्हर नॅशनलायजेशन. ताजे उपरांत लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री जाले अँड दॅट इज द टायम रिव्हर नॅशनलायजेशनाक गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान ग्रीन सिग्नल गेला. एज पर दीस डॉक्युमेंट्स. एज पर द डॉक्युमेंट्स. इट्स अ व्हेरी व्हेरी मेजर रिव्हिलेशन, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रिव्हिलेशन. डॉक्युमेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. म्हणून हांव म्हणटा तें कितें बेश्टेच कोलाचेर सुद्दां म्हणटा हांवें लेटर बरयलें न्ही. सी SEZचे याद आसतलें पळय तुका. हय. SEZ सँक्शन केल्लें आमच्याच सरकारान. लोकांचो विरोध जालो. आय शोड गट्स. वॉट एवर इज आमच्या गव्हर्मेंटाचें हें आशिल्लें. तुम्ही सर तेच म्हणत तुम्ही परत हो मुद्दो काढला की SEZचो बिकॉज दॅट इज समथिंग तुमच्या केंद्र सरकाराची पॉलिसी आशिल्ली. एक्झॅक्टली. अशी आसून तुम्ही गोंया खातीर वेगळी कितें तरी करून घेतली. वी शोड गट्स टू स्क्रॅप SEZ. आज तुम्ही प्रमोद सावंत सरकारा कडच्यान किती अपेक्षा दवरता? वी शूड स्टॉप कोल. वी शूड से दॅट कोल वी शूड नॉट. असं कशें हांव कित्याक विचारतो प्रश्न कोल कारण इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आज एंटायर कॅबिनेट ऑर सरकार असो स्टँड घेता की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो वेगळो विषय, कोळसो हो वेगळो विषय. सो तुम्ही दोन्ही मिक्स करनाकात. आमी कोळशाचें हँडलिंग कमी करतात, तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट मुखार वचपा दियात. हें रजाव तुमकां पडटा काय कितें? म्हाका पडना कित्याक आमी हुबळी गेल्ले. हय. हुबळीक आमी जनरल मॅनेजर साऊथ वेस्टर्न रेल्वेच्या तांचे कडेन आमी डिस्कशन केलें. सिंगल ट्रॅक आसा, एक ट्रॅक आसा. आमी ताका विचारलें एक ट्रॅकाचेर कितल्यो ट्रेनी वता. तो म्हणटा फक्त 5 पॅसेंजर ट्रेनी वता. एक अमरावती एक्सप्रेस, एक गोवा दिल्ली एक्सप्रेस आनी एक तिसरी ट्रेन वता दिल्ली. 2 कुळेच्यो वास्को टू कुळें लोकल. बाकी सगळ्यो ट्रेनी कोलाच्यो वता. म्हणजे ताका विचारलें आनी पॅसेंजर ट्रेनी वाडोवपाक स्कोप आसा. ताजें म्हणणें कितें की पॅसेंजर ट्रेन्स हॅव ऑल शिफ्टेड टू कोकण रेल्वे ट्रॅक. सगळ्यो पॅसेंजर ट्रेनी वता पळय वेदर इट इज अहमदाबाद, वेदर इट इज तिरुअनंतपुरम, दे आर गोईंग ऑन कोकण रेल्वे ट्रॅक. सो ह्या ट्रॅका वयल्यान सध्या आनी स्कोपूच ना. ह्या ट्रॅका वयल्यान दुसरो ट्रॅक घालपाचो हेतू असो दिसता की 50 किंवा 51 मिलियन टन 51 मिलियन टन जर कोल आयलो जाल्यार 1 ट्रॅक विल नॉट बी सफिशियंट. सो लोकांकय भितर भंय आसा की हो सेकंड ट्रॅक घालता तो बेजिकली फॉर ट्रान्सपोर्टींग कोल. आनी इवन नॅशनल हायवे इज वायडन मोल्याची बाय म्हणजे झाडां मारून ती सुद्दां ट्रान्सपोर्ट बाय ट्रक अशें एक फिलींग लोकां भितर आयलें जाल्यार साहजीक आसा न्ही. तुम्ही सर कितें म्हणटात इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टॉप करचे?
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कित्या खातीर म्हणजे देर हॅज टू बी जस्टिफिकेशन इट हॅज टू बेनिफीट पीपल ऑफ गोवा इन वॉट वे ओके देर आर 15 पॅसेंजर ट्रेन वी विल पुट ऑन दीस ट्रॅक अशें आज ट्रॅक आसा ताजेरच ट्रेनी ना दॅट ट्रॅक इट सेल्फ इज यूज बेसिकली फॉर ट्रान्सपोर्टिंग कोल दुसरी गजाल कोल गोंयांक येता इट इज नॉट कन्ज्युम्ड इन गोवा it is Goa is used as a transit point for sending it to other places. So why Goans should suffer is the problem. Dust particles जायत किंवा रेलाचेर तो कोल पडटा तो जायत why people should suffer हो प्रश्न प्रत्येक मनशाक पडटा फुडले जनरेशन कितें म्हणटलें हांव मुद्दम कनेक्टेड म्हणून विचारता विशय वेगळो बट हांव कनेक्टेड इतल्या खातीर विचारता की ही कारणां रजावां आयकूं येता आमी खुबशीं पळयल्या थंय वचून हुबळी गेले तेन्ना आमी पळयले तांचो प्लॅन पळयलो तांकां तांणी दाखयलें आमकां एक्सप्लेन केलें तो म्हणटा वी आस्क देम हाऊ मेनी ट्रेन्स पॅसेंजर ट्रेन्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द सेकंड ट्रॅक ऑर ऑन द एक्झिस्टिंग ट्रॅक ही हॅड नो आन्सर हांव मुद्दम हे कनेक्टेड कित्याक विचारता कारण इकॉनॉमीचो प्रश्न येता परत की अल्टिमेटली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स वील एड टू युअर इकॉनॉमी त्याच बरोबर एमपीटी इकॉनॉमी मायनिंग बंद पडला थंय कितें तरी चालू उरपाक जाय परत इकॉनॉमी आणि आज कोविडाक लागून राज्याची टुरिजमाची परिस्थिती बाबत आसा मायनिंगूय बंद आसा खूब फावटी हें जें जस्टिफिकेशन आसा हें अर्थवेवस्थेचें जस्टिफिकेशन दितात तुमकां पडटा हें आनी आयची राज्याची अर्थवेवस्था जर पळयली जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून तुमचें मत कितें आज राज्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहा म्हणजे हांव नकळो कशा पद्दतीन राज्य कितें म्हणटा एक म्हण आहा बॉल्सां पयशे आसल्यार खंय फेस्त करपाचें आतां हांव पयर वाचतालो की 60th एनिवर्सरी आसा लिबरेशनाची आनी स्टेटमेंट गेल्यात की सरकारान आमी 100 कोटी ग्रांट मागले आनी आमी प्रोग्राम करतले 2 कोटी रुपया आमी सेलिब्रेशनाक खर्च करतले आनी 100 कोटी आमी वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी वचून वर्सभर प्रोग्राम करतले म्हाका संदी मेळ्ळी 50th म्हणजे गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करपाची संदी मेळ्ळी म्हज्यानी जाय जाल्यार अशे पद्दतीचे प्रोग्राम मोठ्या प्रमाणाचेर करपा जाताले आमी कितें केलें हांवें एक गोल्डन जुबली डेव्हलपमेंट कावन्सील अपॉयंट केली त्या निमित्तान आमचो नामनेचो सायंटिस्ट डॉक्टर रघुनाथ माशेलकाराचे अंडर तातूंतल्यान एक विजन डॉक्युमेंट तयार करपा लायलो गोवा विजन 2035 दुसरें हांवें सगळे म्युनिसिपालिटीक पंचायतीक ग्रांट्स दिले कित्या खातीर ग्रांट्स दिले तांकां सांगलें गोल्डन जुबली निमित्तान एक कितें एसेट तयार करा आपल्या म्युनिसिपालिटी म्हणजे म्युनिसिपालिटी ए ग्रेड म्युनिसिपालिटीक हांवें 3 कोटी दिले बी ग्रेड म्युनिसिपालिटीक 2 कोटी दिले आनी सी ग्रेड म्युनिसिपालिटीक 1 कोटी दिलो आनी तातूंत भितर घालें हे पयशे ड्रेन्स रस्ते हाचे खातीर म्हणनाकात क्रिएट सम एसेट एक हॉल करा बरो नेम इट गोल्डन जुबली हॉल हे हांवें तांकां मिटिंगी घेवन सांगलें तुमकां समज आनी पयशे जाय पडले कमी पडले पयशे गव्हर्मेंट वील गिव यू बट यूज दीज फंड्स तशेंच आमी थोडे पंचायतीक दिले म्हणजे अशा पद्दतीचे कितेंय प्रोग्राम करपा खातीर तशा पद्दतीचे कितें म्हणजे दॅट मनी कूड बी यूज फॉर क्रिएटींग आतां हांव म्हजी मागणी आसा की कोविडा लागून सगळे बारीक सेक्शन पळय आहा तातूंत मागीर रिक्षावाले टॅक्सीवाले ह्या इंटरेस्टिंग हे तुम्ही परत म्हणान तुम्ही 100 कोटीच मागताले हांव सारके हांव म्हणटालो तुम्ही 100 कोटी तांचे खातीर मागले सरकार 100 कोटी वेगळे कारणां खातीर मागता तातूंत भितर रिक्षावाले आयले टॅक्सीवाले आयले खाजेकार आयले फुलकार आयले हे सगळे वल्नरेबल सेक्शन आमी जांकां म्हणटा जांकां जे पोट भरपाचें आतां जात्रो बंद आहा खंयच ते बाबडे खाजेकार तांचे म्हणजे कितें करप कितें तांणी असले सेक्शनाक हांव मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो मुख्यमंत्र्याक पत्रय दिलें आनी मुख्यमंत्र्यान एटलिस्ट म्हाका ऑन द फेस मुख्यमंत्री वॉज व्हेरी सिंपथेटीक दिसलो म्हाका तो म्हणपालो हय आपल्याकय दिसता की कितें जाल्यार तांचे खातीर करपाक हांव म्हटलें तांचे वल्नरेबल सेक्शन कितें जाल्यार तांचे अरेंजमेंट करा आनी तांकां कितें तरी ती इकॉनॉमी इम्प्रूव जातली तांच्या हातांत पयशे गेले जाल्यार इट वील गो बॅक टू द मार्केट आज तांची परिस्थिती बिकट आहा फुलकार बाबडे पळय देवळां बंद देवळांनी येना फुलां घेनात कांय कोन्ना फुलां विकप्याची कितें परिस्थिती तांची म्हाका याद जाता हांव मुख्यमंत्री आसतना एक स्कीम केल्ली हांवें 5,000 रुपया आमी ग्रांट दिताले कोणाक फुलकारांक गाडेवाल्यांक तांकां आनी हांव खंयच्याय देवळांक जर फुलां घेवपाक वतालो ती फुलकान म्हाका पयशे घेना म्हणटाले आपूण फुलां दिताली बाबा तुवें आमचे केन्नाच कोणें आमकां टच करूं नाशिल्लें तुवें मात आमगे काळजाक टच केलें तुवें आमकां कितें तरी दिलें विचार केलो आमचो तुमी कितें म्हणटा दिस इज अ केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हांव सुरवातेक हांव कित्याक विचारतो हो प्रश्न कारण अर्थव्यवस्था ही मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी जावपाक शकना आनी ती जाली जाल्यार सगळ्यांची गट्टण जातलें सुरवाते पासूनच म्हणटा की गव्हर्मेंट शूड आयडेंटिफाय द प्रायोरिटीज म्हणून म्हजें म्हणणें आशिल्लें की इकॉनॉमीचेर एक व्हायट पेपर काडा गोवा
इकॉनॉमिक्स पोजिशन कितें आसा ताजेर एक व्हाईट पेपर काडा, कोविडाचेर एक व्हाईट पेपर काडा, कोविडाचेर सुद्दां व्हाईट पेपर काडपाक गरजेचो आसा, कोलाचेर व्हाईट पेपर काडा. म्हणजे हे पळय अशें कितें आसा ताजेर तुमी एक व्हाईट पेपर काडा. म्हणजे दूध का दूध पानी का पानी, कोणे कितें केलां White कितें केलां, paper तुम्ही- इवन तुम्ही- इवन इवन म्हादयचेर कोलाचेर तुम्ही ब्लॅक पेपर भायर काढत आहात, नाही, तांकां नाही. व्हाईट ते आणि व्हाईट पेपर खंयच्यान काडटाले. म्हादयचेर म्हादयचेर हय. म्हादयचेर सदांच म्हणटा कोण राण्यान दिलें हाणें दिलें ताणें दिलें. व्हाईट पेपर काडा न्ही, सगळे येवनी न्ही, लोकां मुखार येवनी, कोणें खरें केलां कोणें कितें केलां, लेट पीपल ज्यो गजाली इन ब्लॅक अँड व्हाईट आसात ताजेर वाद कित्याक घालपाक घालपाक जाय? जाय? ओके सर, नेक्स्ट जो प्रश्न आहा तो म्हळ्यार आतां वेंचणुकेक उरला हार्डली 14 म्हयने. अशी परिस्थिती भितर तुमकां दिसता की सद्याची जर काँग्रेसीची परिस्थिती पळयली इन फ्रॉम एनी एंगल पक्ष वेंचणुकाक बी फुडें वचपाक तयार आसा सो? पळय, आमचो AICCचो सेक्रेटरी दिनेश गुंडूराव हो पयल्याच खेपेक गोंयांत आयलो आनी आमचे सगळ्यांची मिटिंग्स घेतल्यो, सगळ्या कडेन डिस्कशन्स केले, सगळे लिडर्सांक आपोवन इंडिविज्युअल डिस्कशन. आनी ताणें एक मॅसेज दिली की तुमी काँग्रेस स्ट्रेंथन करा सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, आनी त्या प्रमाणे कामूय चालू जाल्लें आसा. खूब कडेन काम चलता, मिटिंग्यो जाल्या, इवन जिल्हा पंचायतीच्या खातीर इलेक्शना वेळार आमी तेन्ना ठरयलें की जिल्हा पंचायतीची इलेक्शनाय लडोवची, तातूंतय आमचे कार्यकर्ते उबे राविल्ले आसा आनी सगळे कडेन तशें मुवमेंट चालू आसा. पूण एक सर तुमकां दिसता की पक्षाची संघटनात्मक दृश्टींतल्यान और 13 आमदार गेले 2017 सावन, लोकांनी परत काँग्रेसीचे विश्वास कित्याक न्ही, दवरचो? आमदार वचून सुद्दां लोक वचूना. एक हे लक्षात सर, हे तुम्ही ना, ना, आतां ना, बरो ना, ना, शब्दांचो हांव खेळ खरें करता. हांव खरें सांगता. तुम्ही ना, आतां आमदार- शब्दांचो ना, खेळ ना, करता. म्हाका हांव ज्या मतदारसंघांनी वता थंयचो फीडबॅक म्हाका कळटा न्ही, म्हाका तशी एक्सेसिबिलिटी लोकां कडेन ना, आसा. तें जालें. कित्याक लोक कितें म्हणटात, आमदार वचूं आमी तुमचे बरोबर आहा, तुमी ह्या खेपेक मात सारकें बरें हँडल करा. दे एक्सपेक्ट दॅट. थोडे कडेन नवे फेसीस जाय तांकां, आनी ह्या खेपे आमकां ना, पण म्हाका एक गजाल सांगात, आमच्या I'm पक्षाक asking स्कोप this आहा, very frankly. आमच्या No, पक्षाक स्कोप I'm आहा. asking this very frankly. आतां आम आदमी पार्टी आयली, ते कितें नरेटिव्ह सेट करपाक पळयतात की फाटली खेपेक तुमकां बीजेपी नाका आशिल्ली, तुमी काँग्रेसीक मतां मारली, 18 सिटां हाडून दिली, पळयात कितें जालें, परत कित्याक काँग्रेसी म्हऱ्यान वतात, नवीन पर्याय ट्राय करात. दिस इज द नरेटिव्ह दे आर ट्रायंग टू बिल्ड. न्ही, लोकांनी गोंयच्या लोकांनी काँग्रेसीक खूब वर्सां संदी दिल्या आनी लोकांनी काँग्रेसचो रोल पळयला. लोकांनी काँग्रेसचो अनुभव घेतला. बाबा प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आशिल्लो बरो 10 वर्सां, ताजो अनुभव लोकांनी सगळ्यांचो, हांव 5 वर्सां आशिल्लो. लोक आतां कंपेरूय करता, पयलींचें सरकार कशें, आतांचें सरकार कशें आशिल्लें, मदलें सरकार कशें आशिल्लें, हे सगळे लोक कंपेर करून पळयता. आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की लोकांक अजुनूय काँग्रेस आयली जाय. लोकांचें अजुनूय म्हणणें आसा. पण लोकांनी सर विश्वास कसो दवरचो की परत तुमकां जर एक 18 सिटी दिली ते आमदार रावतले म्हणून तुमचे बरोबर? दॅट वी वील हॅव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट दॅट कॉन्फिडन्स अमॉंग द पीपल. ना, लोक म्हणटात की इलेक्शना उपरांत तुमचे आमदार कशें वतात. आसा, आम आदमीची पार्टी पळय आसा, ते गेल्ले खेपेकी इलेक्शनाक आशिल्ले, पार्लमेंटाकय आशिल्ले, तांणी असो खूब हें केल्लो, प्रोपागंदा केल्लो, तांणी इनफॅक्ट थोडे कडेन हें मारिल्लें कितले पर्सेंटेज ऑफ वोट्स बिट्स अशें. पूण तशें कांय तशें सोंपें ना तें. गोंयांत तुका कशें आसा, ना गोंयांत सर, तो वेगळो विशय आला. आम आदमी पार्टीचो विशय वेगळो जालो. लोकांनी आज खंयच्या विश्वासाचेर मत मारपाचें की परत जर काँग्रेसीक आमदार हाडले ते परत वचचे ना लोकांचें म्हणून? म्हणणें की तुमी बरे कॅन्डिडेट दिया सामकें, आनी आमी पळयतात मागीर कोण वता तो. अशें लोकांचें म्हणणें आसा, तुमी ह्या खेपेक बरे कॅन्डिडेट आमकां दिया. आनी काँग्रेसचो प्रयत्न आसतलो की ह्या खेपेक काँग्रेस बरे कॅन्डिडेट दितली 100%. एक गजाल ताचेर अजून मेरेन वाद जाता, धरून परचें प्रफुल्ल पटेलाचें भाशण, ते म्हळ्यार फाटल्या वेंचणुकेंतले काँग्रेसीची अलायन्साचो स्टँड. नंबर 1 ताजेरूय सांगात तुमी कितें, कारण तांणी गंभीर आरोप केल्यात की आमी वचून दिल्ली बसले 24 वरांच्या की वयर बसले आनी आमकां कोण मेळ्ळो सुद्दां ना अलायन्स करपाक. दुसरें, परत जेन्ना वेंचणूक येता तेन्ना ह्या पक्षांनी जे सदांच आज म्हणटात सगळे जाण की एंटी बीजेपी फोर्सीस शूड बी टुगेदर म्हणून, तांणी काँग्रेसी कडेन आशेन पळोवपाचें काय सोडून दिवपाचें? पळय, एक गजाल क्लियर आहा, तूं जर कोणा कडेनय सीट शेअरिंग सुद्दां करतलो, तुजें घर पयलीं सारकें स्ट्रॉंग आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. बरोबर. आनी म्हणून आमकां दिनेश गुंडूरावान जी मॅसेज दिल्या की लेट अस स्ट्रेंथन अवर पार्टी एट द ग्रासरूट लेवल. तूं जर स्ट्रॉंग आसत जाल्यारच तुजे कडेन कोणी फाल्यां एप्रोच जातलो किंवा विचारतलो किंवा कितें करतलो. आनी अजून ताका खूब टायम आसा. म्हणजे तूं म्हणटा पळय, हाका खूब टायम आसा. सध्या प्रायोरिटी आमची आसा ती आमी 40 मतदारसंघात आमी तुमची इन्क्लिनेशन कितें? ऑल एंटी बीजेपी फोर्सीस शूड कम टुगेदर
और काँग्रेसीन सध्या 40 सिटांचो विचार करपाचो? नाही 40 सिटांचेर आमी स्ट्रेंथन करतातच, पूण फाल्यां कितें करपाचें हें आमचें लिडरशीप ठरयतली. आनी लिडरशीप तशी वायज आसा, म्हणजे आमची लिडरशीपय वायज आसा, तशें अशें कांय ना तें. लिडरशीप ऑल्सो नोज द ग्राउंड रियलिटी, लिडरशीप ऑल्सो नोज एवरीथींग. एट ए प्रॉपर टायम दे वील टेक ए प्रॉपर तुमचें डिसिजन. इन्क्लिनेशन कितें? नाही म्हणजे आय वील गो बाय द लिडरशीप. सो आय वील नॉट, म्हणजे पर्सनल इन्क्लिनेशन कितें आसा हाका कांय वालोर उरना, कारण आज ताणें जो स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाचेर आमी बांदून आसात सध्या तरी. ताणें सांगलें की 40 हातूंत आमी स्ट्रेंथन करी. वी वील एट ए टायम येता तेन्ना पळोवया. म्हणजे वचून तरी आजच जर तूं अशें कितें उलोवपाक लागलो जाल्यार ताका कांय अर्थच उरपाना न्ही मागीर. अशें. लास्ट प्रश्न सर म्हजो, फाटली खेपेक तुमकां दिसता अलायन्स, म्हाका दिसता यू आर ऑल्सो प्रेसिंग व्हेरी हार्ड फॉर अलायन्स. आज हे हायंडसायट जेन्ना प्रफुल्ल पटेल सुद्दां ह्यो गजाली वयर काडटा, दिसता की इट वॉज अ बिग टॅक्टिकल एरर. ना तेन्ना कशें आशिल्लें, तेन्ना पयलें म्हणजे म्हजेर जबाबदारी नाशिल्ली. आय वॉज नॉट एबल टू एसर्ट माय सेल्फ बिकॉज आय वॉज नॉट द लिडर ऑफ अपोजिशन. आय कूड ओन्ली गीव माय ओपिनियन. म्हाका जें दिसतालें तें हांव पार्टीक सांगतालो, किंवा लिडरशीप म्हाका विचारलें तें हांव सांगतालो तांकां. तेन्ना म्हजें हें तशें आशिल्लें की वी शूड गो बाय सीट शेअरिंग ऑर वॉट एवर इट इज. अशें म्हजें त्या वेळाचेर ओपिनियन आशिल्लें. दॅट इज ट्रू. आता तुम्ही म्हणटात की राजकारण आणि खूप टायम आसा, सद्याक आपली घर जाग्यार घालया. आतां हांव दिनेश गुंडूरावान जें आमकां डायरेक्शन, हांव आतां कितेंय उलोवपाक गेलो सद्याक तुम्ही म्हणटात की आपले घर जाग्यार घालया. आमी स्ट्रेंथ जावया. तूं जर घट जालो जाल्यार तुजे कडेन 4 जाण येतले. तूंच जर फ्राक जालो जाल्यार तुजे कडेन कितें येतलो कोण? ही सिंपल लॉजीक जी म्हाका पटली. सगळे कडेन लागता ती. दिनेश गुंडूराव म्हणपालो तर आमी पयलीं मातशें घट जाल्या, घट जाल्यार मागीर पळोवपा जाता न्ही. अशें. दिगंबर बाब, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.